जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. तेन्ना जोनस एकदम तिडलो आनी रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, ओ सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडटलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना? हाका लागून हांवें आदीं फुडेंच तार्शीसाक पळून वचूंक ताकीद केली. तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलो. तूं रोकडो रागार जायना. तूं भोव कोणवाळो. वायट करूंक येवजिल्लें तें तूं सोडून दिताय. तर सर्वेस्परा, म्हजे मागणी आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जीव उच्च परस हांव मेल्यार उदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनस शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक खोमटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळेक पोसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनसाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सोडचें आनी ताचेर सावली घालून ताचो राग निवयचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनस खूब खुशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांट्या पारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतूच देवान उदेंतीक थावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनसाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जिंत मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार उदीक बरें. तेन्ना देवान जोनसाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, होय, हांव मरपर्यान दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कश्ट करूंक नाय, ना म्हूण तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें. आनी तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नकळो आशिल्लो 120,000 अदीक लोक आनी खूब गोरवां मोनजाती आसात, ते व्हडल्या निनेवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना? देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं सायबा दयाळ आनी काकलितीचो देव. म्हणुया, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता. तुज्या चाकराचें काळीज संतोशी कर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दुडोब आनी कोनवाळो. तुका उलो मारतल्या थंय तूं माय मोगान भरलोलो. म्हजे मागणी आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजी विनवणी कान दी. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळीं राष्ट्रां तुका पोरनिपात करून येतोलीं आनी तुजें नांव वाखाणटलीं दोनया. कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ. तुजी कर्तुत्वां अजापांची. तुज्या भायर आनीक देव ना. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवान तुमकां आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता.
सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणे करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिश्यांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तुमी आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बोगशिता, आनी आमकां ताळण्यांक पडूं दिवं नाकाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल ओळ. आमचो दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी. नियाळाक आदार. कोलकाताच्या शारांत एक हिंदू फामील गरीबसाणीन जियेताली. ताची परिस्थिती आयकून भागिवंत मदर तेरेसा तांदळांची पोती घेवन तांच्या घरा गेली. ते फामिलींतली बायलेन ती पोती घेवन त्या तांदळांचे 2 वांटे केले. एक वांटो तांकां आनी दुसरो वांटो ती घेवन आपले मुस्लिम शेजाऱ्यांक दिवंक भायर सरून गेली. भागिवंत मदर तेरेसा ते बायलेक विचार करतूच तिणें अशें सांगलें, आमचे फामिलीक हो अर्दो वांटो पुरो, पूण शेजारच्या फामिलींत खूब जाणां रावतात जीं भुकीन आसात. जोनास देवाच्या खुशे प्रमाणे आपलें जिवीत निनेवेक भेटयता आनी तांचें जिवीत बदलता. पेद्रू अशें बरयता, सोम्या जेजूच्या देण्या आमकां तशेंच विदेशांक धारोन मेळटा म्हूण आमी सत मानता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक मागण्यांतल्यान बापाची खुशी करचें हें देणें मागूंक शिकयता. ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा जांकां दिसपटो ग्रास मेळना. जायतो लोक आसा जो जायतें जेवण रांदून ताचो विभाड करता पूण दुसऱ्यांक दिनात. हे कोविड महामारी पिडे वेळार आमी नदर मारीत जाल्यार सिर्वीस ना जावन खूब घराबे उपाशी पडल्यात. बूक सोसूंक जायना जावन मरून गेल्यात. जायत्या जाणांनी दुसऱ्यांक जेवण दिवन लोकांची भूक मारून मनशां सवे दोयाळ कोरणी केल्यात. मागणें, आमचे लागीं घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक दिसपटो ग्रास दिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.